सोमो करता सोमिया तुका अर्घा दलिया तू सोमो करता तुका अर्घा मोजो सोमी म्हूण मानून घेता तू सोमो करता तुका अर्घा मोजो सोमी म्हूण मानून घेता मुझ्या सोमिया मुझ्या देवा मुझ्या सोमिया मुझ्या देवा हालेलुया 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 मुझ्या सोमिया मुझ्या देवा मुझ्या सोमिया मुझ्या देवा हालेलुया 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 दयाळा जेजू म्हजे काळीज तुझे थंय हांव उबारता या सक्रामेंतांत बर्न लिपोन आसचे तुझे गोडसाण म्हज्या आत्म्यान साकोंक हांव आशेतां म्हाकास कुशेन तुका भेटोवन दिवंक आनी सदां काळ तुजोच जावंक आसूंक हांव खुशी व्हरतां तुकाच म्हज्या जिणयेंत जोडूंक हांव आशेतां लालयतां आनी गायतां आराधन हांव करता सोमिया सरपोडून वंदिता दलिया आराधन हांव करता सरपोडून वंदिता मोजो सोमी म्हूण मानून घेता आराधन हांव करता सरपोडून वंदिता मोजो सोमी म्हूण मानून घेता मुझ्या सोमिया मुझ्या देवा मुझ्या सोमिया मुझ्या देवा हालेलुया हालेलुया मुझ्या सोमिया मुझ्या देवा हालेलुया 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 या अल्तरेच्या सक्रामेंतान तू सगळोच हजर आसाय म्हजो मुनीस जाल्लो देवपूत जेजू क्रिस्त तूं जावन आसाय आमचे बागेवणपण आनी सोडवण तुंच आमची बुजावण आनी तुंच ससाण सुख सांत थॉमसा परी तुजेर दिश लावन उद्गारून म्हणटा म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा आनी तुका होगलाप आनी स्तुतीकन गाता तुझी स्तुती गाता सोमिया तुका महिमा दिता दलिया
तुझी स्तुती गाता तुका महिमा दिता मोजो सोमी मुठ मानून घेता तुझी स्तुती गाता तुका महिमा दिता मोजो सोमी मुठ मानून घेता मुझा सोमिया मुझा देवा मुझा सोमिया मुझा देवा हालेलुया 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 मुझा सोमिया मुझा देवा मुझा सोमिया मुझा देवा हालेलुया 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 आम्ही सर्व बसूया. कित्याक हांव सर्वेस्पोर तुजो देव हांव तुजो उजवो हात धरतां हांव तुका सांगतां भिये नाका हांव तुका आदार दितलो भिये नाका हांव तुका आदार दितलो मोगाचनो ह्या वर्सा देवान आमकां सबा रितीन आदार दिला आमच्या जिवितान बरेपण घडलां आमच्या कुटुंबांनी समाधान वाडलां कामांनी प्रगती जाल्या आनी हेर विचित्र ह्या सद्या संदर्भांनी देवान आमच्या जिवितान असर्यां केल्यांत आतां थोडो वेळ ताका आमी मौनपणी अर्गां दिवया.
आमची जबाब जावं दी अर्गा आनी स्तुती तुका सुम्या जेसू या जेजू आमकां जानवयेन बरिल्ल्याक अर्गा आनी स्तुती तुका सुम्या जेजू आमकां कुरपेन नटयिल्ल्याक अर्गा आनी स्तुती तुका सुम्या जेजू आमकां अनवरांतले सांबाळल्याक अर्गा आनी स्तुती तुका सुम्या जेजू आमकां भावार्थांत थीर केल्ल्याक अर्गा आनी स्तुती तुका सुम्या जेजू आमच्या मोगाच्यांक बेसांव दिल्ल्याक अर्गा आनी स्तुती तुका सुम्या जेजू आमच्या सुखा दुखांत वांटेली जाल्ल्याक अर्गा आनी स्तुती तुका सुम्या जेजू आमकां शेगून आनी नेटयिल्ल्याक अर्गा आनी स्तुती तुका सुम्या जेजू आमकां बरी भलायकी जिणेंत संतोष आनी दिसपळते ग्रास दिल्ल्याक अर्गा आनी स्तुती तुका सुम्या जेजू ह्या तशेंच सर उपकारांक सुम्याक आतां अर्सून गावया हर्सून गावया हर्सून गावया हर्सून गावया आम्ही हर्सून गावया हर्सून गावया हर्सून गावया हर्सून गावया आम्ही हर्सून गावया देवा बापा हर्सून गावया जेजू सौम्या हर्सून गावया पवित्रज्ञा हर्सून गावया त्रिएक देवा हर्सून गावया देवा बापा हर्सून गावया जेजू सौम्या हर्सून गावया पवित्रज्ञा हर्सून गावया त्रिएक देवा हर्सून गावया हर्सून गावया हर्सून गावया हर्सून गावया आम्ही हर्सून गावया हर्सून गावया हर्सून गावया हर्सून गावया आम्ही हर्सून गावया जीवदातारा हर्सून गावया जीवित दिल्या हर्सून गावया कुरपेवंता हर्सून गावया ससनाच्या बापा हर्सून गावया जीवदातारा हर्सून गावया जीवित दिल्या हर्सून गावया कुरपेवंता हर्सून गावया ससनाच्या बापा हर्सून गावया हर्सून गावया हर्सून गावया हर्सून गावया आम्ही हर्सून गावया हर्सून गावया हर्सून गावया हर्सून गावया आम्ही हर्सून गावया हालेलुया 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 हालेलुया
थोड्याच घंट्यांनी आमी नव्या वर्साक पांय तेंकता. हे वर्स संपतना आमची मोत आमकां दोस्ता सांगून खंयसर आमी वेता. आमची स्वप्नां पोंताक पावतली. आमचो फुडार फळादीक जातलो. अशें साबार सवालां आमकां दोस्तली आनी आमकां कावच्यांनी भोगतली. पूण समी म्हणटा, भियेनाका, भियेनाका, हांव आसा संगी, म्हजे दिश्टीन तूं मोलादीक. भियेनाका, हांव आसा संगी, म्हजे दिश्टीन तूं मोलादीक. तासो सांगात आनी दैर मागून ताका उलो मारया. तुमची जबाब सोम्या आमकां सांबाळ. सुम्या आमकां सांबाळ. आमकां बेभिरांत दिसतना, सुम्या आमकां सांबाळ. जिणयेंत निराशा भोगतना, सुम्या आमकां सांबाळ. एकसुरपण सर जाताना, सुम्या आमकां सांबाळ. कश्टां वयर कश्ट येताना, सुम्या आमकां सांबाळ. पिडा आमकां धवली मागतना, सुम्या आमकां सांबाळ. आमचो वावर सलवणीची मेटा देखताना, सुम्या आमकां सांबाळ. ह्या सोम्याचेर भरवोसो दवरन आमी गावया. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ. ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಾ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ, ನಾ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಾ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ, ನಾ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia. ಕತ್ತಲೆಯ ಸಮಯದಿ ಬೆಳಕಾಗಿರು, ಮರಣದ ಸಮಯದಿ ಜೀವವಾಗಿರು. ಕತ್ತಲೆಯ ಸಮಯದಿ ಬೆಳಕಾಗಿರು, ಮರಣದ ಸಮಯದಿ ಜೀವವಾಗಿರು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ, ನಾ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ
ಕಣ್ಣೀರಿನ ಸಮಯದಿ ತಾಯಿಯಾಗಿರು, ಸೋಲಿನ ಸಮಯದಿ ತಂದೆಯಾಗಿರು. ಕಣ್ಣೀರಿನ ಸಮಯದಿ ತಾಯಿಯಾಗಿರು, ಸೋಲಿನ ಸಮಯದಿ ತಂದೆಯಾಗಿರು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ, ನಾನಿನ್ನನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ, ನಾನಿನ್ನನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ರೋಗದ ಸಮಯದಿ ವೈದ್ಯನಾಗಿರು, ನೋವಿನ ಸಮಯದಿ ನಲಿವಾಗಿರು. ರೋಗದ ಸಮಯದಿ ವೈದ್ಯನಾಗಿರು, ನೋವಿನ ಸಮಯದಿ ನಲಿವಾಗಿರು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ, ನಾನಿನ್ನನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ, ನಾನಿನ್ನನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. Alleluia, 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 नजरेतच्या एक अंकवार चलयेन अशें गायलें, म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवीक गाता, म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारोकांतय संतोषान उरता. कित्याक आपले किरकोळ चरणदासीचेर ताणें दया दिश्ट केली. सोम्याक एक दीस 1000 वर्सां बरी आनी 1000 वर्सां एक दिसा बरी म्हणटा सान पेद्रू आपल्या दुसऱ्या पत्रांत. देवाच्या कृपा आनी बेसावांनी सर्व असाध्य संगती साध्य. ह्या बेसावांची वारिस्तरा आतां आमी जावया आनी निमाण्या आशिर्वादाक आमकांच आयती करया. सोमेस्तां उबी रावया. Sa
uśmiech, bawartaci mordiwia. Zăși bapa, tăși puta, ulasani stutisau. Pătvi măima, săsnac, icastalian hărsitau. Tu ca tocai cea spirita, să mă sămi navartau. Amen. प्रार्थूया. हे देवा बिची सक्रमेंता काल तुझ्या कष्टां सोगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सर्वने सोफळ सदां समजतय आमी बगीसरको. तुजे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेतय रास करताय ससनाच्या ससना.
परमोर येसू भक्तीनाच आम्ही उगडास काढता तिचे दिनवासनेचे गायन गाऊन कणवळाय बापा तुझी वाकणता कितली वरती तुझी विस्मिता अपरिमित तुझी दयाळाय तिचे द्वारी दिलोय मुशाकुळाक तुझो पूत जेजू आमचो सोमी महिमा तुका देवा बापा महिमा तुका जेजू क्रिस्ता महिमा तुका पवित्रज्ञा महिमा तुका त्रिएक देवा महिमा तुका देवा बापा महिमा तुका जेजू क्रिस्ता महिमा तुका पवित्रज्ञा महिमा तुका त्रिएक देवा मोरी सोडवणेचे प्रथम फळ दिलोय तिका मुकुट महिमेचो जैती गेल्या थंय आमी वेता म्हूण पवी सभेचो भरवसो पेटे काळजा ते सर्गीचे अत्रे मोरी जावं बुजवून वाटसू रे परचे सर्वांची सुटका जोडून मोरी सवे सदाची सुखे महिमा तुका देवा बापा महिमा तुका जेजू क्रिस्ता महिमा तुका पवित्रज्ञा महिमा तुका त्रिएक देवा महिमा तुका देवा बापा महिमा तुका जेजू क्रिस्ता महिमा तुका पवित्रज्ञा महिमा तुका त्रिएक देवा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो मोगाच्यानो आज पुवी सभा मोरी देव मातेचे फेस्त आचरण करता आयची देवस्तुती मोरये बरी कलतेपणाची जिवी जियोंक उलो दिता देवान ताच्या ओडा मोगा आनी काकुळतीन मोरयेक देवाची आवय जावचे भग फोव केले मोरयेन तिच्या कलतेपणान आनी गूण बावर्तान हे देणे स्वीकार केले आनी त्या प्रमाणे ती जियेली असले भाग आमचे सर्गींचे मातेक फोव केल्ल्या पासत आयच्या दिसा देवाची स्तुती करया आज आमी एक नवे वर्स 20 आनी 23 सुरू करच्या संदर्भार मोरये मुखांत देवाची कृपा आनी बेसांव जोडूंक मागया हो दीस आंतरराष्ट्रीय शांतीचो दीस आसता मोरये मायेचे ससायेन सगळे संवसारार शांती समाधान आनी बक्षाने राज करून दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया मोगाच्यानो आज अख्खे पोवी सभा आमचो निवृत्त पाव बेनेडिक्ट सलाव्याच्या मरणा थंय दूख पावता ह्या पवित बलिदाना वेळार ताचे पासत मागया मोगाच्या भावार आनी भयणीनो येदोळो आयकल्ले प्रमाणे आमचो आदलो पापा बेनेडिक्ट लावो हाचें मरण आज जालें आनी आमी सगळे दुखेस्त आसाव ह्या घडये देवाक अर्घ आमी दिवया असलो एक
बापसाहेब आमच्या पवित्र सभेक फावो केल्ले बसत ताच्या मुखेलपणांत आमकां सगळ्यांक देवाची वाट ताणें दाखोवन दिल्या. ह्या बसत अर्गां दिता आसतना ताका सर्वेस्पर देव सासणाचें सूख फावो करून दी म्हण एक कडीभर मावन रावन मागया. हेमिसाचें बलिदान फावत बरें बेडोवच्याक आमची पातकां ह्या घडये वळखून घेवया आनी खालत्या काळजान सांगता आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान विसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या बसत बगेवन सदां संकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनादिकरात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. महिमा देवा, महिमा देवा, महिमा देवा, उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या थोर वैभवापासून आम्ही तुका वाखाणता. सुम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या पुता सोमिया देवा, देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कर. तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे मानून घे. कित्या पवित्रत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे. जेजू ख्रिस्ता एकलोस तू पवित्र, एकलोस तू ईश्वर, एकलोस तू परमेश्वर. प्रार्थूया. देवा आमच्या सर्गीच्या बापा, तुवें भाग्यवंत मरयेचें अंकुवारपण फळादीक करून मनशाकुळाक सासणाच्या सुखाचें इनाम दिलें.
तिचे उदेशी तुझो पोत जिवीत असो रचणार आमचे मोदे आयलो तर तिचे माये मोगाचे विनवणेन हरी एका मनशाक जेजू आणि ताचो संतोष मेळो हे आम्ही मागता आमच्या सुमिया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आणि राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. गानान पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्परान मोयजेक मुळे आरोना कडेन आनी ताच्या पुता कडेन उलोवन तांकां सांग, तुमी इस्रायेलीतांक हे परी आशिर्वाद दिवंक जाय. तुमी तांकां सांगा, सर्वेस्पर तुका आशिर्वाद दिवं आनी तुका सांबाळू. सर्वेस्पर आपले मुखामळाचो प्रकाश तुजेर पांको आनी तुजी दया करूं. सर्वेस्पर आपले मुखामळ तुका दाखोवं आनी तुका शांती दिवं. अशें तांणी म्हजें नांव इस्रायेलीतांचेर उलो मारूंक जाय आनी हांव तांकां आशिर्वाद दितलो. देवाचें उतर हें. जातु कृपाळ देवा आनी तुजो आशिर्वाद आमचेर पडूं. जातु कृपाळ देवा आनी तुजो आशिर्वाद आमचेर पडूं. जातु कृपाळ देवा आनी तुजो आशिर्वाद आमचेर पडूं. तुज्या पडसळीक मुखामळाची दिश आमचेर फांकूं. हे वरवीं आख्या संवसारार तुजी खुशी खळीत जावं. सर्व राष्ट्रां तुजी सोडवण वळखून घे. जातु कृपाळ देवा आनी तुजो आशिर्वाद आमचेर पडूं. देवा सर्व जनांगां तुका वाखणू. सर्व राष्ट्रां तुजी स्तुती करूं. तू तांची राजवडकी न्यायनिधी परमणे करताय. देसा भासाच्या लोकांक शाबितायेन चलयताय. जातु कृपाळ देवा आनी तुजो आशिर्वाद आमचेर पडूं. सरपडसा तुका वाखणू सर्वेस्पोरा. परसा तुका वाखणू. देव आमकां आपलो आशिर्वाद दी आनी सगळी प्रितूम ताच्या
तुझो आशीर्वाद आमचेर पडू जातू कृपाळ देवा आनी तुझो आशीर्वाद आमचेर पडू. साम पावलून गलातकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, पूण नेमलेलो काळ बती जाताच देवान आपल्या पुताक धाडलो. एक स्त्रियेतावन तो जल्मालो आनी नियमशास्त्राकाल आसलेल्यांक सुडका दिवचे खातीर आनी आमकां आपले धर्मदूत करचे खातीर नियमशास्त्राकाल तो जल्मालो. आमी भुरगीं म्हूण दाखोवचे खातीर देवान आपल्या पुताचो आत्मो आमच्या अंतस्करणांनी धाडलो आनी तो आब्बा बापा म्हूण व्हडल्यान उलो करता. तर तूं ह्या फुडां गुलाम न्हय, बगार पूत, आनी पूत देखून देवाच्या कुशेन दायजांचो वारीसदारी तूं जालाय. देवाचें उतार हें. Alleluia, 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 alleluia. आदिमागा परत्यानानी सभातरांनी प्रवाद्या मुखान देव आमच्या पूर्वजा लागी उलयलो. पूण ह्या शेवटीच्या काळार आपल्या पुता मारिफात तो आमचे लागी उलयलो. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. लोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. गवळ्यांनी दावांदां वचून मोरयेक, जुसेक आनी खावणेंत न्हिदलेल्या बाळकाक तांणी देखलें. बाळकाक पळयतच ताचे विशांत देवदूतान सांगलें सकड तांकां समजलें आनी गवळी सांगताले तें आयकल्लीं सकडां आजाप पावलीं. पूण मोरी ह्यो सर संगती आपल्या काळजांत जागोवन दवरून त्यो आटयतली. शेकी गवळी आपणे आयकल्ल्या आनी पळयल्या संगती पासत देवाची महिमा गायत आनी ताची स्तुती करीत पाटी गेले. सगळे देवदूतान सांगिल्ल्या प्रमाणेच घडलें. बाळकाक 8 दीस भरतस ताका सुन्नत करतना जेसू म्हणून नांव दवरलें. हे नांव तो गर्भे संभवच्या आदींच देवदूतान दिल्लें. देवाचे उतार हे. वाखरी तुका क्रिस्ता. हिराबेन थोड्या दिसां आदी मरण पावली. कांय फरक आमकां पडटा.
जायती हर एका दिसा जल्मातात, जायती मरण पावतात. व्हडलो फरक पडना. आमचीच कोणी मरण पावल्यार फरक पडता. परतून सांगता हांव तेंच. हिराबेन मोदी मरण पावली. व्हडलें कितेंच ना. प्रायम मिनिस्टर मोदीची आवय हिराबेन आपल्या ह्या संवसारी लांब आवक सरोन 99 वर्सार मरण पावली. फरक पडता. सर्व माध्यमां, सर्व न्यूज चॅनलां हर एकान ती न्यूज हर एकान ती दाखयतात. कित्याक ती एक साधारण आवय न्ही, बगार एका प्रायम मिनिस्टराक जल्म दिल्ली आवय. त्या देखून तिच्या विशांत सर्व माध्यमांनी जावंक पुरो न्यूज पेपरांनी वा टीव्हीनी न्यूजा वेळार वा हर एका वेळार दाखयतात तिची फोटो. आनी तिच्या विशांत तिची निमाणी ती थोडी वेळगडी तिच्या विशांत सर उलोवणें चर्चा. कित्याक ती एक आवय आनी तिचे उदारी सलमाला एकलो भारताचो प्रायम मिनिस्टर. त्या देखून तिचे मोल आनीकय चड. ना केवल तिच्या आवय बापायन तिका नांव दिल्लें हिराबेन, बगार तिजी मान आनी मर्याद आनीकय चड उंच. कित्याक तिजो पूत इंडियाचो प्रायम मिनिस्टर. त्या देखून आवयां पैकी भोव उंचलें स्थान. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, मोरी देवाची माता ही फेस्त आनी ही परब आमी आज आचरण करता. जेजू क्रिस्ताची आवय, आम्हा सर्वांक सडवण हाडुल्लो त्या सडवणदाराची आवय, देवान विशिश्ट रितीन विंचून काडिल्ली ती स्त्री आनी तिजे फेस्त सर्गा संसाराची आवय मात न्ही, देवाची माता. हेदे व्हड नांव मोरये मायेक दितात आनी आमी आज इगर्ज माता तिका मान करता. तर इतलो मान कित्याक ह्या मोरयेक? जायती थोडी दुसरी क्रिस्तांव आसात. सांगलें आसा म्हज्या लागीं फादर सदांचें आमकां आदल्यांनी शिकोवन दिलें, आवय बापायनी शिकोवन दिलें, तें रोजरी नाका, ताजी गरज ना. पूण ही गरज माता इतली मर्याद मान मोरये मायेक दिता. कित्याक दिता? आमी थोडी उतरां गब्रियल बुडव्याची ती आमी काडूंक जाय. तवळ आमकां समजता मोरी ही कोण. गब्रियल बुडवो देवान ह्या संवसाराक धाडुल्लो. मोरये मायेक देवाची ती उतरां दिवंक आनी तवळ आयले वरीस गब्रियल बुडवो सांगता नामान. हो शब्द केवल देवाक यूज करूंक जाय, दुसऱ्या कोणाकच न्ही. नामान. आन बुडवे रसले आनी सरकारा जर देवाच्या हुजीर ते आसात, देवाक ह्या शब्दांनी ते देवाक मान दितात. आनी हो शब्द आज गब्रियल बुडवो येवन एका स्त्रियेक सांगता नमान. देवाक दिवचो तो मान, तो शब्द आज तो एका स्त्रियेक एका चलयेक दिता. कित्याक ती विशिश्ट. त्या देखून तो विशिश्ट शब्द आंज बुडवो गब्रियल बुडवो मोरये मायेक दिता आनी तो सांगता नमान. दुसऱ्यान आंज बुडवो सांगता कुरपेन भरलेले. कुरपेन भरलेले. आंज बुडवे खंयसर आसात? देवाच्या हुजीर आसात. आंज बुडवेचें काम देवाक स्तुती करचें, देवाक गितां गावचीं, देवाचें काम करचें. सर्गा राजार दीस आनी रात म्हणून आसतना देवाच्या हुजीर रावचें आनी त्याच एका निजा देवाक नमान करचो, आराधन करचें. आनी हें जावन आसा बाग आंज बुडव्यांचें. पूण एक आंज बुडवो आज येवन एका मनशाक, एका चलयेक तिच्या मुखार येवन सांगता कुरपेन भरलेले. अर्थ दोन आसात. पयल्यान आंज बुडवो ताज्या मोरये मुखार सांगता तुजे तितली कुरपा म्हजे थंय ना, तुजे थंय कुरपा चड आसा, तूं कुरपेन भरुल्ली, हांव आनीक अर्दो मुखाल
वाखालदो कळीत ना मोरये मुखार आंज बुडवो गब्रियलाची ताजी कृपा कितली आसली ताजे कोण गब्रियल बुडवो सांगता कृपेन बरयल्ले कित्याक म्हज्या की चड कृपा तुजे थंय आसा हांव आंज बुडवो तरी तूं एक मनीस जालो जावन तरी म्हज्या की चड कृपा तुजे थंय आसा दुसऱ्यान देवान म्हाका रचला आंज बुडवो गब्रियला आनी त्या सर्व आंज बुडव्यांक रचला तांकां ताणें कृपेन भरला पूण म्हज्या की वर्ती कृपा देवान तुजे वयर वतल्या म्हज्या की चड कृपा तुजे वयर वतल्या त्या देखून गब्रियल बुडवो येवन सांगता नामान कृपेन भरुल्ले तितल्यार मुग्धाना तो आनी की सांगता ताणें कितें सांगूंक जाय आसलें ताजो उद्गार आनी की करूना उपरांत सांगता मुंदरून सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव हर एकली आमी आमच्या आवयच्या उदारी जल्माल्ली हर एकली आमी आवयच्या उदारी जल्माल्ली पूण हो बुडवो सांगता सर्व लोकां मुखार सर्व लोकां भितर तूं सदैव कित्याक कितेंय वर्तेपण तुजें थंय आसा देवान तुका विंचला देवान तुका विशिश्ट रितीन रचला त्या देखून तूं जावन आसाय पवित्र तुका सर्व मान फावो आनी असल्या मायेक आज इगर्ज मतां आमकां दिता नवे वर्स आचरण करता आसतना इगर्ज मतां आमकां सांगता मोरये मायेचें रक्षण आमी घेवंक जाय मोरये मायेचे आदर्श आमी घेवंक जाय अशें घेवन नवे वर्स आमी प्रारंभ करया त्या देखून इगर्ज मतां ह्या सुरविल्ल्या वर्साच्या सुरविल्ल्या दिसास मोरी देवाची माताचे फेस्त आमकां दिता आनी सांगता मोरी जावन आसा तुमची आवय तर ही मोरी कसली थोडे दैरादीक दादले आसात मस्त दैरादीक हांवें सांगिल्ले वरी म्हज्या बायलेन आयका जाय बारी दैरादीक मनीस थोडे आसात हांवें घाल्लो गीट उतरोवन वसोंक नजो तो खंयचो खेळ गी म्हणून कळना म्हाका स्वंत स्त्रियांक घरांत असल्या स्त्रियांक दिवची मर्याद तर मोरी कसली 2000 वर्सां आदी जल्माल्ली 2000 वर्सां आदी ह्या संवसारांत जियेल्ली तर मोरी कसली मोरी एक दैरादीक स्त्री मोरी एक दैरादीक स्त्री आनी अशें मोरये मायेचो आदर्श दिता कशी मोरी दैरादीक स्त्री इजाया प्रवादीचो ग्रंथ अध्याय 6 वळ 1 तावन 5 आमी वाचल्यार इजाया प्रवादीक देवाचें दर्शन मेळटा ह्या दर्शनांत इजाया प्रवादी आन बुडव्याक पळयता आन बुडव्याक पळयल्या तक्षणच इजाया प्रवादी बोमारता हाय काटा काटा हांवें एका देवदूताक पळयलें आनी हांव मरतलो कित्याक हांव एकलो पातकी मनीस पवित्र पुस्तकांत पोरण्या आसल्यान वा नव्या आसल्यान हर एकलो मनीस आन बुडव्याक पळयल्लो हर एकलो मनीस सांगता वा देवदूतांक पळयल्लो हर एकलो मनीस सांगता हांव आतां मरतलो आनी त्या देखून हर एक फावटी आन बुडवे मनशांक दिश्टीक पडल्या वेळार तांणी सांगचें भिये नाका ही जावन तांची उतरां पोरण्या आसल्यान वा नव्या आसल्यान हर एक फावटी आमी पळयता उत्पत्ती ग्रंथ अध्याय 20 आनी 1 वळ 1 तावन 21 हांगासर आमी पळयता हागर अब्रामातान पयस उरल्या वेळार देवाचो बुडवो ताका मेळटा परत देवाचो बुडवो सांगता भिये नाका कित्याक तें पळोवन भियेलें आमी पळयता लुकास एवांजेल अध्याय 2 वळ 1 तावन 12 हांगासर गवळ्यांचो उल्लेख आसा गवळ्यांक आन बुडव्यो दिश्टीक पडटात आनी जेजू क्रिस्त जल्मल्या विशयान खबर सांगतना परत सांगची उतरां भिये नाकात जाकारेक देवळांत आसतना आन बुडवो दिश्टीक पडलो तो भियेलो पूण मोरी माय भियोंक ना उतरां आमकां सांगतात वांजेलांत तावन मोरी माय शर्मेली हो कसलो नामान जायत की म्हणून शर्मेली देवदूताक पळोवन ती भियोंक ना पूण त्या उतरांचो देवदूतान सांगले त्या उतरांचो अर्थ तिका कळीत जावंक ना त्या देखून ती शर्मेली मोरी माय जावन आसा एक बळवंत मनीस एक बळवंत स्त्री एक आदर्श आम्हा सर्वांक भियोंक नजो देव आमच्या सांगाता आसा इमॅन्युएल जल्माला देव आमच्या सांगाता आसा त्या देखून भियोंची गरज ना आनी अशें मोरी मायेक आमकां दितात
मोरये मायेचो वर्तो शेगूण जावन आसा तिजे कलतेपण. जो कोण कलतो आसा तो देवाक वर्तो जातलो आनी जो कोण कलतो आसा तो देवाची उतरां पाळटलो. मोरी माय कलती जाली. मोरी माय कलती जाली. कशी ती कलती जाली? पयल्यान देवाच्या उतराक तिणें कलती मानगलो. जर तर आनबुडवो तिच्या मुखार येवन तिका दिश्टीक पडल्या वेळार आनी आनबुडव्यान गब्रियलान उतरां सांगल्या वेळार मोरी माय भियोंक ना, कित्याक देवाची उतरांची जाणवाय तिका आसली. आनी अशें मुंदरण व्हरता आसतना कितें आनबुडवो सांगता, गब्रियल बुडवो सांगता, ती कलती मान घालता. दुसऱ्यान आमी पळयता देवाचें योजन, जें देवाचें योजन आसा तें देवाचें योजन ती स्विकार करता. आनी उपरांत 11 ती सांगता, तुझ्या उतरा प्रमाणे म्हजे थंय जावं. तुझ्या उतरा प्रमाणे म्हजे थंय जावं. हे हो जावन आसा कल्तिमान मोरयेन गेल्लो देवा थंय. आम्हा सर्वांक आपोवणें दिता. नवे वर्स प्रारंभ करता आसतना देवा कल्तिमान घालूंक, देवाच्या उतरा कल्तिमान घालूंक, देवाचे योजन स्वीकार करूंक, देवाचे योजने प्रमाणे जियोंक. नवे वर्स प्रारंभ करतना जायत्यांक थोडी बकेट लिस्ट असतात. ह्या वर्सा हांवें असले विशय पाळोवंक आसा. केवळ 2 दीस मात्र जानेवारीचे. ताजे उपरांत ती लिस्ट खंय येता आमकां कळीत ना. थोडे निर्धार आमी घेता नवे वर्स प्रारंभ करता आसतना आनी ह्या निर्धारा प्रमाणे आमकां जियोंक जाय. बरें, इगर्ज माता आज आमकां मोरये मायेक आमच्या मुखार दिता आनी सांगता, निर्धार तुमी घेजय मोरये मायेचो, देवाचें योजन स्वीकार करचो. आमची जायती योजना आसात, बरें, पूण देवाची योजन कसलें हें आमी सोदून काडूंक जाय आनी देवाच्या योजनाक आमी कल्तिमान घालूंक जाय. तर आज कित्याक मोरये मायेचें फेस्त? देवाची माता आज कित्याक? मोरी माय 2000 वर्सां आदी आयल्या ह्या संवसारी. तर आज कित्याक? 2000 वर्सां आदी मोरी माय स्वर्गरोहण जावन गेल्या. तर आज कित्याक तिजें फेस्त? आतां कित्याक? अर्थ आसा, कारण आसा. सगळे मनशाचे इतिहास पोरण्यासोल्लेतावन आजून म्हणसर आमी प्रारंभ केल्यार हांगासर तेग जण आमकां दिसतात. केवळ तेग जण. भुमी जावन आसा एक स्टेज आनी हांगासर तेग जण पात्रधारी. पयलो जावन आसा मनीस, दुसरो जावन आसा सैतान आनी तिसरो जावन आसा देव. मनशान मनशा सांगात लढाई करची, देवसारान देवा सांगात आनी मनशाच्या विरोध लढाई करची, आनी तिसरें देवान सैताना विरोध लढाई करून मनशांक रक्षण दिवचें. हे जावन आसा हिस्ट्री. पर नसलेतून आजून म्हणसर कित्याक ही हिस्ट्री आनीक मुंदरून वचून आसा. आनी हांगासर मोरये मायेचे उल्लेख जाय. हांगासर मोरये मायेचो पात्र आसा, आजूनय तुजो पात्र आसा. मोरये मायेचें नांव काडटा आसतना सैतान पळता, सैतान धांवता. हांवें वाचल्लें सुमार बुकांनी. थियोलॉजी शिकतना मारियोलॉजीच्या क्लासीन हें पुरा वाचल्लें. पूण रुपारुपी देवसाराच्या बळांत आसल्या व्यक्तीचे वयर नांव काडटना मात कळी जालें कितें हांवें वाचलें तें सत. कितें हांवें वाचलें तें सत. एका व्यक्तीक हाडलें, सैतानाच्या बळांत आसलेल्या एका व्यक्तीक सुमार वेळ मागणें केलें जाल्यार कांय परिणाम पडोवंक ना. 11 एक जळकालें. मोरये मायेचें नांव आतां काडूंक जाय. कित्याक खंय वाचल्लें म्हाका उडास आसलें. मोरये मायेचें नांव काडलें तितलेंच, केवळ नांव काडलें तितलेंच एका तराची किंक्राट प्रारंभ जाली. आनी उपरांत बोमार सांग, तिजें मात्र नांव काडी नाका, तिजें मात्र नांव काडी नाका. सडावत असलेल्या व्यक्तींचेर मागणें केल्ले उपरांत 11 हांव तांकां एक मागणें रिपीट करून सांगता. हांवें सांगले वरीन सांगा. पयलें जेजू क्रिस्ताचे विशयी एक ल्हानशें मागणें सांगता, रिपीट करतात. तूं जावन आसा देव, तूं जावन तुका हांव नामान करता, जेजू क्रिस्ताचें नामान करता, पुरो आसा. दुसरो म्हजो पॅराग्राफ मोरयेच्या विशयांत. नांव तरी देवसार काडिना, मोरये मायेचें नांव तरी काडिना. तितली परिशुद्ध ती, तितली बळादीक ती. खंयचो देवसार जाल्यार मोरये मायेचें नांव जाल्यार काडूंक तो सकना, तिच्या मुखार तो रावंक सकना. मोरी माय आज आमकां जाय. कित्याक आमची ही लढाई, हांवें सांगलें ट्रायंगुलर त्रिकोणा लढाई. देव
देवसार आणि मनीस ही लढाई अजूनही जारी असा आणि मोरी माय जाऊनच आमचे बलिष्ठ हातेर दुसऱ्यान मोरी माय जाऊनच आमची आवय हर एक आवय जाऊन ती आमचे रक्षण करता आमच्या सांगातात ती रावता आणि आमच्या खातीर देवा लागी मागणे करची ही आवय जिवितांत सलवणी आयल्या जिवितांत कितेंच नाम म्हणून तुमकां बघता दोळे दांपा मोरये माया लागी मागा तिच्या लागी विनंती करा देवा लागी मागून आमकां ह्या कश्टांतून पयस कर मोरी माय थंय आसतली बरेंपण तुमकां लाभतलें मोरी माय केदीन सांडून घालिना एक भुरगें रडल्या वेळार तिची आवय कितली बरी जावं दी कठोर जावं दी जावं पुरो 5 स्टार हॉटेलांत व्हडल्या घरान आसूं दी वा गुडसलांत आसूं दी आवय ती आवय आणि एक भुरगें ल्हानशें भुरगें रडल्या वेळार आवय खंडी जावन त्या भुरग्याच्या लागीं येता भुरग्याक ती उक्कलता तिका त्या भुरग्याक समाधान करता आवय ती आवय आमी ह्याच सर्गींच्या आवयक आपोवंक जाय कित्याक आमची मोरी माय जेतना आनी जेतना आमी मोरयेक आपयता तेतना मोरी माय आमच्या सांगाता आसतली त्या देखून केवळ मोरी माय सरकार देवाची माता मात न्ही ती आम्हा सर्वांची माता देवाची माता सरकार राजांत रावून देवाच्या मुखार रावून म्हजे खातीर तुमच्या खातीर आम्हा सर्वां खातीर विनंती करची ही माता आणि हीच माता आम्हा सर्वांचे रक्षण करची माता तर मोगाच्या भावांनी भयणीनो थोड्याच वेळांनी नवे वर्स आमी प्रारंभ करता नवे वर्स प्रारंभ करता आसतना 3 बेसावां आज इगर्ज माता आम्हा सर्वांक दिवंक येता आनी हीच 3 बेसावां आज हांव तुमकां दिवंक येता आयचें पयलें वचप पयलें वचपाची ही उतरां पयलो आशिर्वाद जावन आसा सर्वेस्पर तुका आशीर्वाद दिवं आणि तुका सांभाळूं सर्वेस्पर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुजेर फांको सर्वेस्पर तुका आशीर्वाद दिवं कसले आशीर्वाद सर्वेस्पर आमकां रक्षण दिता रक्षणाचे आशीर्वाद कित्याक आमकां रक्षण दी जाय आतां तुमकां समजतलें हांवें हाज्या पयलें सांगलें ट्रायंगुलर फायट देव देवसार मनीस झूज ह्या त्या जाणांचें देव तुका रक्षण दिवं कैंतावन दिवं कसलें रक्षण कसलें बेसांव संवसारांत मनशां तावन मनशाक बेसांव दुसरें तुमकां बेसांव आनी रक्षण दिवं सैताना तावन ताजे योजना तावन ताज्या चिंतपा तावन आनी ताज्या बुलोवण्या तावन देवान आमकां रक्षण दिवंक जाय पुलीस आसात आर्मी आसा सकडी आसा पूण असलें रक्षण कोणूच दिवंक शकना केवळ देव आमकां दिवंक शकता दुसरें सर्वेस्पराचो मुखामळाचो प्रकाश तुजेर फांको आनी तुजेर दया करूं कसलो प्रकाश तुजेर फांको देवाची दयाचो प्रकाश तुजेर फांको मुखले वरस दयाळायेचे वरस जावं लोकांक तुमचे वयर दया करूं आनी आमी दुसऱ्यांक दया दिवंक जाय आनी गणन पुस्तक सांगता बेसांव देवाचें दया देवाची आणि तिसरें तुझ्या मुखामळाचो प्रकाश दाखोवन तुका शांती दिवं मुखलें वरस दयाळायेचे शांतीचे जावं त्या देखून 3 बेसावां देवाचे बेसांव रक्षणाचे देवाचे बेसांव दयाचे देवाचे बेसांव शांतीचे दया शांती आणि रक्षण तो देव तुमकां सर्वांक दिवं आणि एक आवय जावन मोरी माय एक आवय जावन मोरी माय आमकां तिची दया दाखयता तुजें रक्षण दाखयता आनी आमकां ती शांती आमकां ती दिवन आसा त्या देखून मोगाच्या भावांनी भयणी हे फेस्ताचे मीस आमी आचरण करन आसा जावंक पुरो थोड्यांक आज वर्साचो 11 दीस त्या देखून देवाक अर्गां दिवचें जावंक पुरो थोड्यांक नवे वर्स आमी प्रारंभ करता त्या देखून देवाक आमी अर्गां दिता कितेंय जावं मुखलें वर्स बरें जावं देव आम्हा सर्वांच्या सांगाता आसूं आनी सर बरेंपण आमच्या जिवितांत तो देवाच्या बेसावांनी आमकां मेळो उबे रावया
आमचो बवार्थ एक आनी जाते उसान संग्या सत म्हणता देवाक सर पदवेदारा बापाक सर्गा आनी प्रितमाच्या असणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताचे एकल्यास पुताक आमच्या सुम्याक तो पवित्रत्नेवर विंगर बी संभवलो आमकां आरमोरयेत हांव जल्मलो पावस पडला ताका ताणें कश्ट सोंसले ताका कुर्सार सोडलो तो मेलो आनी ताका निके पिलो तो मेल्ल्या मोत्यान देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यान तो जिवन जालो सरकार सोडलो सर पदवेदार देव बापाच्या उजव्याक बसला थंय तांचे आनी मेल्ल्यांची मुनसबी करूंक येतलो सतमंतां पवित्रत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचें बोगसणें कुडीचें जिवंतपण सासणाचें जिवीत आमेन. म्हज्या भाव भयणीनो ह्या घडये आमी सगळीं एकवटान जावन सांगाता मेळ्ळ्या आसता हर एकल्याची मागणी आमी सांगाता घालना सर्वेस्पराक भेटोवया. जेजूच्या नावान बापा हे मागणे करता तुका. बापा पळय सभेचे वडील जावन आसच्या पापा फ्रांसीस सर बिस्प याजक धर्मीक भाव भयणीन तूं राख आनी सांबाळ तांच्या मिसावांत उबेवंत कर बरे भलायकेन तांकां दवर आनी तांच्या वावरा मुखान तुजें मिसांव यशस्वी बरीत जारी जावं दी म्हूण मागता. जेजूच्या नावान बापा हे मागणे करता तुका. आमच्या राष्ट्रान मोगाचें शांतीचें आनी बक्षणाचें वातावरण रस फुडाऱ्यांनी तांची जबाबदारी जोगासनेन पाळूंक जाणवाय दी. ह्या नव्या वर्सा आमच्या गांवांत नवे रूप आनी समाधानाचें वातावरण रस म्हूण मागता. जेजूच्या नावान बापा हे मागणे करता तुका. सर गरजेवंत आनी पिडेस्तांक नवें वर्स नवो भरवसो तांचे जिणेंत हाडून दी. तांकां सोमेस्तांक बरी भलायकी मोतीचें समाधान फावो कर म्हूण मागता. जेजूच्या नावान बापा हे मागणे करता तुका. संवसाराच्या स जाग्यांनी शांती आसूं दी जगडी बंद जावं दीत जाती काती मदें जावची घर्शणां आखेर जावं दीत. स लोक मोगान शांतीन आनी माया मोगान जिवंक तूं कृपा आनी बेसांवां फावो कर म्हूण मागता. जेजूच्या नावान बापा हे मागणे करता तुका. एवकारिस्ताच्या मेजा भोवारी हजर जालेल्या आमा समेस्तांनी ह्या नव्या वर्सा कुटुंबान मागण्याच्या स्पिरितान जिवंक तशेंच एकामेकाचो मोग करून भक्षणेच्या आनी सेवेच्या स्पिरितान जिवन तुज्या पुताक साक्ष दिवची कुटुंबां बांदून हाडूंक कृपा दी म्हूण मागता. जेजूच्या नावान बापा हे मागणे करता तुका. आमची खासगी मागणी ह्या वेळा सर्वेस्परात उबारया. ओ मोगाळ बापा तुज्या पुता मुखांत्र आमचे सर्वण तुवें केल्याय तशेंच मरये मुखांत्र आमकां तुज्या पुता जशें येवंक आनी एक वाट दाखयल्याय. त्याच जैतेवंत मरये थंय आमी हें नवें परस सुरू करता. ह्या सगळ्या वर्सा फुडल्या वर्सा तूं आमचे संगी राव तुजें रक्षण दी दया दी आनी शांती आमकां फावो कर. त्याच प्रमाणे ह्या घडये तुज्या मुखार दवरल्यान ती सर मागणी मानून घे आनी आमकां तुजे कृपे देण्यानी बर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. Divine
स्वीकार कर, मांसारक्तान ख्रिस्ताच्या रूपांतर कर. मरी परी जीवन आमचे तुका भेटयता, जीवन आमचे पावन कर्म आम्ही परता. उंडो आणि वाईन बापा तू स्वीकार कर, मांसारक्तान ख्रिस्ताच्या रूपांतर कर. तुझी उतरा ऐकून उर्बेस आमकां कर, तुझी खुशी पाळूं कुरपेन आमकां भर. पेड्या सेवेची उदार आमकां कर, मोरयेची आदर्श धैर्यान आमकां भर. उंडो आनी वाईन बापा तूं स्वीकार कर, मांसारक्तान ख्रिस्ताच्या रूपांतर कर. मरी परी जीवन आमचे तुका भेटयता, जीवन आमचे पावन कर्म आम्ही परता. उंडो आनी वाईन बापा तूं स्वीकार कर, मांसारक्तान ख्रिस्ताच्या रूपांतर कर. जिनी देणी आमची तुका भेटयता, सुखांत तशी दुखांत तुझे पाथेता. मये परी क्रिस्ता प्रकाशित करता, सर्गीचे राज बांदून आम्ही वावुरता. उंडो आनी वाईन बापा तूं स्वीकार कर, मांसारक्तान ख्रिस्ताच्या रूपांतर कर. मरी परी जीवन आमचे तुका भेटयता, जीवन आमचे पावन कर्म आम्ही परता. उंडो आनी वाईन बापा तूं स्वीकार कर, मांसारक्तान ख्रिस्ताच्या रूपांतर कर. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. देवा आमच्या सर्व पदवेदार बापा, बरें तें सगळें तूं सुरू करताय आनी तूंच तें शेवटाक पावयताय. भगवान देव मातेची दबाजीक परत आनी संतोशान संभ्रमतांव तिचे नवणेन तुवें सुरू केलां तें कृपेचें काम तूंच शेवटाक पावय म्हण मागतां तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो, आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, तुझ्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं वाज्या पद वळखून आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भगवंत आमकां मरयेचो भक्तीन आज आमी उडास करता आनी तिचे दिनवासनेचें गीत गावून तुजी कनवळाय आमी वागणता. शेकान शेक प्रितमेचेर कितली वर्ती तुजी मेजमिता. सर्व काळी मनशां थंय कितली अपरमी तुजी दयाळाय. तुजे ल्हानमेक साकरणेचेर कागुळती तुवें नदर घाली. आनी असो सर्वणदार मनशा कुळासो तुजो पोत जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. तिचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताचे उदेशी देवदूतांचो स्थळबार संतोषां तुका वाकणता सरगार. तांचे वाकणेक आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता.
दरबाराचो सर्वेस तू सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा उंचगी तुका जय उंचगी तुका जय सर्वेस पोराची नावी येता ताका जय उंचगी तुका जय उंचगी तुका जय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्या दडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कस मरण सोसूंक पेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त गयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पणची तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी घांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवे आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचे मोक्षाने मेळच्या तुमचे बसप आनी समेस्त मनशां बसत हें वारोवतलें हें म्हज्या ओडासा करा भवार्थ सोगोट परगटुया सुम्या जेजू तुझे मरण आमी समारंभता तुझे पुनर्जीवन बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडोवन ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्रत्वे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा अख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तारले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापा पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे येजाकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मुखांत वाडय सर्वेस्परा तुझ्या साकरा बेनेडिक्ट 16वेची एका कुळद कर ताका ह्या संवसारांतलो आयच्या दिसा तुवें आपोवन गेलोय जसो पवित्र स्थाना वरवीं जेजू बराबर तो मेलो तसोच ताच्या बराबर तो पुनः जिवन जावं पुनः जिवनपणाचो भरोसो दवरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणींची काकूट कर तांकां आनी तुज्या इश्टागतेंत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पसजळीक मुखामोळ पळोवंक फावो कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आमकां मरे देवाचे माय संगती सांजे तिचो पती बगेवन दंदुता आनी चौकाणी तुका मनवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्ताच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं
त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एकपणात सर्व पदवेदार बापा सर्व बंधनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सुडबंदराची आज्ञा मनात धरून ताणे शिकयलेले प्रार्थन धीर घेऊन गावूया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र तुझे राज आमकां येईल तुझी खुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुखलेल्या भोगशिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दीव नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत अवस्थकाय आमकां दी. सर्गीचे भाग आनी आमच्या सुरवणदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे भरवशान केल्यांक आमकां तुज्या उदारका कोळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक रासवोरकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो. एकामेका सोम्याची शांती वांटून घेवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. पळया ही जावन आसा देवाची शेळी. सगळ्या संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाका पयल्यात आमी सगळीं सुभागी.
मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन.
आमच्या मोगाळ राया Rialta somia Bhakti tuka vandita Tuka arga deta haudanya Jeevan mujhe betaita Tuzo mo rialta somya प्रार्थोया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा भगवान सदांक वार मरयेक तुझ्या पुताची आबय आणि पवित्र सभेची माता म्हण आमी पाचारता आणि ह्या तिच्या परबे दिसा तुका दिन वासूंक सर्गीच्या जेवणात संतोषान आमी वांटो घेतला. हे जेवण आमकां सासणीक जिविताक उपकार अशें कर हे आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी. दय करून बसा. मोगाळ भाऊ भयणीनो, ह्या मिसाच्या बलिदाना आदी आमी थोडो वेळ पवित्र सक्रामेंता मुखार करशिल्लो आनीक देवाक आमी अर्गां दिली. सोर देणी आनी आशिर्वादां फाटल्या वर्सा देवान आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर घाल्ल्या खातीर मिसाच्या बलिदानांत आमी परतून मागलें सम्यान बसयल्ली ती शांती आनी समाधान सदांच आमच्या काळजांनी आमच्या घरांनी थंय वाळोवन दी म्हण आनी मोरये मायेचो आदार आमी मागलो. ती मोरी आमच्या सांगाता सदांच आसूं दी म्हूण आमचें मागणें जावन आसा. आज आमी सक्कड कर्मिलीत फ्राद ह्या कॉवेंताचें तुमकां 9वें वर्स मागता आनीक मोरयेचें शिगून तुमचें थंय सदांच आसूं दी म्हूण आमचें मागणें जावन आसा. Happy New Year to all of you and all those who attended the mass online and also तुमच्या घरांत आशिल्ल्या सक्कड संद्यांक प्रत्येक जावन पिडेस्तांक आमी 9वें वर्स आनी त्या वर्साचे शांती आनी समाधान मागता. मोगाचेनो फाल्यां हांगासर 3 मिसां आसतलीं. सकाळी पयलें मीस 6 वरार, दुसरें मीस 7:30 वरार आनी सांजेर तिसरें मीस 6 वरार आसतलें. फाल्यां आमी ह्या देव मंदिरांत अर्ध्या दिसाचे रितीर दवरल्या. 9वें वर्स आमी प्रारंभ करता, 9 दीस आमी प्रारंभ करता आनी तशेंच सर्व आमची आशा आमची योजना ह्या 9व्या वर्सा सुफळ जावचे खातीर देवाक अर्गां सावन हो थोडो वेळ आमी करसीत येल्या. फाल्यां सांजेर 3 वरां तावन 7 वरां पर्यंत
हांगासर ह्या देव मंदिरांत आराधन शिकवण प्रेज एंड वर्शीप आसतलें. आमी सर्वांनी ह्या कोणाक प्रसाद आसा येवचें आनी देवाक आमी अर्घ दिवचें आनी नवें वर्स देवाच्या बेसावांनी आमी प्रारंभ करचें. आमी अर्घ दिवंक फावो आमचे कोयराक आयचे मिसाचें बलिदान भोव अर्थबरीत रितीन तशेंच बऱ्या रितीन आम्हा सर्वांक भेटोवंक तांणी आमकां कुमो केल्या. तांणी जायते दीस आतां तांचे प्रॅक्टीस पुरो जावन आसा. सर कोयर सद्यांक देव बरें करूं. आमी देव बरें करूं म्हणटा बाळूक जेजूच्या सर सांद्यांक सर रिती आमकां कुमोक आनी अरेंजमेंट्स करूंक आमकां फावो केल्ल्या खातीर. जानेवारीच्या 14 आनी 15 तारखेर बाळूक जेजूचे फेस्त आमी आचरण करता. गेल्या त्या 2 वर्सांनी कोवीड पिडे निमती आमकां भोव विजृंभण रितीन आचरण करूंक असाध्य जालें. पूण ह्या वर्सा आमकां आचरण करूंक जाय. जानेवारीचे 4 तारीख वजाच्या पुरशावा निमती आमी प्रारंभ करता आनी सुरवात करता नोवेनास. जानेवारीचे 5 तारखे तावन 13 तारखे म्हणसर हांगासर 9 दिसांची नोवेनाची मिसां आसतली आनी तशेंच जानेवारीचे 14 आनी 15 फेस्ताचे दीस जावन आसतले. बाळूक जेजूचें फेस्त ना केवल कार्मेलीत याजकांचे बगार सर भक्तीकांचें. बाळूक जेजूतान मेळिल्ल्या स्वरूपकारांक ताका अर्घां दिवचें आनी ताजें किर्त गावचें हें फेस्त. त्या देखून तुमकां सर्वांक ह्या फेस्ताक बरो येवकार मागता. सांगाता कुडसून बाळूक जेजूच्या मानाक हें फेस्त आमी आचरण करया. आमच्या ह्या वाठारांत जानेवारीच्या 2 तारखेर कोणाक जर तर वोटर कार्ड ना वा वोटर कार्ड चेंज करूंक आसा हांगासर इलेक्शन ऑफिसर्स वा चेंज करचे आसतले. जानेवारीची 2 तारीख सकाळीं 10 वरां तावन आसतले. जर तर असले कसली सवलती तुमकां जाय तर तुमी हांगासर येता आसतना तुमचे ओरिजिनल आधार कार्ड घेवन येवचें. सांगात आस 2 फोटो तुमचे फोटो आनी तशेंच तुमचे फोन नंबर आधार कार्डाक लिंक केल्लें फोन तुमच्या लागीं आसूं दी. आनी जर कोणाचें नांवां लिस्टींत आसात गी नान गी म्हणून त्या दीस तुमी येवन चॅक करयेत. कित्याक थोड्या कडेन पुरो हजारांनी लाखांनी नांवां नापायन्स जाल्यान तुमचें नांव नापायन्स जायना जावं. जर तर नापायन्स जाल्यार तें परत तें नांव घाली जाय. वोट घालचो आमचो हक्क आनी आमचे हक्क आमी उसारूंक जाय आनी ते राखोवंक जाय. मिसाचें बलिदान जाल्ल्या उपरांत अकरेचें गीत जाल्ल्या उपरांत तुमी बसून आसली बसका दया करून रुखाच्या पंदाक एकठांय करून दवरचें. आमकां फाल्यांक इल्लें सलीस जातलें. तुमकां सर्वांक परत एक नवें वर्स बागी वर्स संतोश बरीत देवाच्या आशिर्वादान बरलें वर्स मागता. सर उबी रावया आनी आशिर्वाद घेवया. नव्या वर्सा भितर सरतना ती दोडो आशिर्वाद मागून घेवया. देव सगळ्या देण्याची जर तुमकां आपले कृपेन भरपूर आशिर्वाद दिवं आनी ह्या सगळ्या वर्सा सर्व वायटांतली तुमकां सुरक्षीत सांबाळो. तसो देव तुमचो बाबार्थ तीर करूं तुमचो बरवसो सुदारूं आनी शेवट पर्यंत तुमची काळजां सोंसणिकायेन वाडलेल्या प्रिती मोगान पेटोवं. तोच देव तुमची कामां आनी सगळें तुमचें जिवीत शांतीन चलोवं. तुमच्या मागण्यांक सदां कान दिवं आनी सस्नाच्या जिविताक तुमकां पावोवं. आनी सर्व पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सगळे सदां आसूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धरता. देवाचे व्हड उपकार. नमो नमो मोरये मोगाळ आमचे शेकाये. मान तुका ओगला तुका हसून गायतां तुका. माय तूं आम्हा सर्वांची माय मोगाळ भुरग्याची. आयक तूं मागणी आमची दीस काडटा कुर्तीची. नमो नमो मोरये मोगाळ आमचे शेकाये. मान तुका
घेवन कुसुची कुरडे नेवराम आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र नावी आमेन.